जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यांत तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दिता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां। हो विशय जावन आसा म्हणण्यो। हातूंतल्यान पुस्तकांतल्यान हांवें हाडला 18:19-21 वड। तर आमी जाणा जावन घेवया हे म्हणणेच्या पुस्तकांतल्यान 18:19-21 वड आमकां कितें सांगता। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी कान दिवया। देवाच्या उतराक आमी नियाळ करुया आनीक हे पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां ताची आमी सोजमणी घेवया। तर म्हणणेच्या पुस्तकांत 18:19-21 वड। तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता, म्हणटच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयचो विशय जावन आसा जिवीत आनीक मरण आमच्या जिबेर। तर जेन्ना आमी कितें उलयता हे जिबेंतल्यान आमचें उतर भायर सरता जाल्यार आमचें सदांच उतर बरें आसूंक जाय। कित्याक हे पवित्र पुस्तकांत हे म्हणणेच्या पुस्तकांत 18:19-21 वडींत आमकां शिकयता, आमकां कोडीत करता की जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, जेन्ना तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता। जेन्ना तूं बरें उलयतलें जाल्यार तुज्या जिवितांत बरेंपण घडोवन येतलें। जरी तर तुज्या जिबेंतल्यान तूं वायट उलयताय जाल्यार तें वायट घडोवन येतलें। कित्याक देवान आमकां आमचे कुडीक सांदे दिल्यात, पूण ह्या सांद्याक चडांत चड शक्ती, चडांत चड पावर आमच्या जिबेक दिल्ली आसा। कित्याक ही जीब आमकां ताका आर्गां दिवंक, मोहिमा ताका दिवंक, वाखाणणी ताची करूंक ही आमकां जीब ताणें दिल्ली आसा। आनी ही जीब आमकां बऱ्या खातीर दिल्या, वायटा खातीर न्हय। जाल्यार आमचो सदांकाल जिबेर बरें उतर आसूंक जाय। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत कितेंय वायट घडटा जाल्यार आमी खूद आमच्या जिबेन आमी तें मागोन घेता। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, हो म्हजो ल्हानसो संदेश आसलो म्हणणेच्या पुस्तकांतल्यान 18:19-21 वड। हें जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा म्हूण। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, हें पवित्र पुस्तक म्हणटा, म्हणटच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय। जेन्ना तूं बरें उलयलो जाल्यार तें तुज्या जिवितांत बरें घडोवन येतलें, तेन्ना तुवें तें मानून घेवंक जाय। होय, हांव बरो उलयल्लो त्या पासत हें म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलां। जरी तर तूं वायट उलयलां आनी तुज्या जिवितांत तें वायट घडोवन येयलां जाल्यार तुवें तेंय मानून घेवंक जाय, हांव वायट उलयल्लो आनी वायट म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलें म्हूण। तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, केन्नाय आमी उलयता, दुसऱ्या पासत कितेंय मागता, दुसऱ्या पासत आमी कितेंय तरी फुडें सरता, आनी जेन्ना आमी उलयता आसतना हे जिबेन आमी बरें तें उलोवया। दुसऱ्याच्या जिवितांत देवान तें कार्य करूंक, तें उतर थंयसर काम करूंक आमी आमच्या जिबेन आमी बरीं उतरां हाडुया। आनीक जेन्ना आमचे पासत आमी मागता तेन्ना बरें आमी मागोया। हो एक ल्हानसो संदेश आसलो, तर हांव सोजमोतां हो ल्हानसो संदेश तुमी वाचतले। ह्या म्हणणेच्या पुस्तकांतल्यान 18:19-21 वड ती वाचतली तुमी तर नियाळ करतली। आनीक होच विशय हांव सोजमोतां, जी कोण हे वेळार म्हजो व्हिडिओ आयकतात जायते जाणांक तुमी शॅर करात। जांकां देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां तें देवाचें उतर दियात। कित्याक
दर एक एक मनशाक देवाचें उतर गरजेचें. तर म्हजी इतलीच मागणी तुमकां, जाता तितलें हें देवाचें उतर शेअर करात, देवाचें उतर पुरगूट करात. जेन्ना तो दुसऱ्याक हें देवाचें उतर दितलो वा दितेलें, तेन्ना दुसऱ्याचो आत्मो साल्वार जातलो. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, हो ल्हानसो संदेश जे कोण आयकतात तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा.